चापोली काणकोणचो रस्तो सेगीत पावस पडिल्ल्यान उदकापोंदाक गेला। फाटले फावट लेगीत हो रस्तो उदकापोंदाक गेल्लो, पूण थळावे यंत्रणेन कसलीच हालचाल करूंक नाशिल्ल्यान ओंदूय रस्त्यार व्हांवताना पळोवचे पडले। फुर्योज जाल्ल्या प्रवाशांनी हो प्रस्न गंभीरतायेन घेवचो अशें मागला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। आमच्या गोंयाक आसा ते डबल इंजीन सरकार आनी खंय डबल स्पिडीन खंय डेव्हलपमेंट चलता, पूण आमी जर काणकोणांतल्या फामाद आशिल्ल्या आनी खास करून धरण आशिल्ल्या चापोली ह्या गांवांक जर गेले जाल्यार आमकां वाटे वयता आसतना मेळटा तो गुळे साकून हो एक रेल्वेच्या रस्त्याचो बोगदो। ह्या जर बोगद्यान जर पळयलें जाल्यार तुमी म्हणटले की हांगासर स्पेशल हें चापोले डॅमाचें उदक येवपा खातीर किंवा न्हंयची वाट काय कितें म्हणून, पूण हांगासर जेवन जेन्ना आमी प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार हें उदक वचपाचें किंवा न्हंयची वाट न्हय, जाल्यार हो एक रस्त्या खातीर स्पेशल दवरलो बोगदो। पूण ह्या बोगद्या कडेन अशें सिच्युएशन आसा की वयल्या वाटेर साकून एक व्हळ सदृश्य इतलें सामकें व्हळाचें उदक व्हांवन येता आनी तें उदक सगळें रस्त्यान येता। आनी हांगासर सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार कोणूच म्हणचो ना की हो रस्तो म्हणून, प्रत्येक जाण येयल्ले गेल्ले हाका म्हणटा की हो एक व्हळ आसा। आणि जेन्ना ह्या गांवांतले लोक किंवा त्याच बरोबर ह्या चापोली डॅमा कडेन यो वच करपी लोक जेन्ना हांगासर आपल्या स्पेशली टू व्हिलरान येता त्या वेळाचेर तांच्या सायलेन्सराक उदक वयता आनी गाडयो बंद पडटा। अशा तरेच्यो घटना परत परत हांगासर वारंवार घडत रावता। जाल्यार फोर व्हिलरान जेन्ना हांगासरल्यान वयता त्या वेळाचेर जेन्ना त्या लायनराक उदक वयता आनी गाडी घरा कडेन व्हरून दवरली की लायनर घट जाता आनी गाडी हालच ना। अशा तरेचें सिच्युएशन ह्या हांगासरल्या उदकाच्या सिच्युएशनान बाकीच्या कडेन कितलेशेच प्रॉब्लेम तयार केल्या। हांगासर जेन्ना फाटीं भरपूर जेन्ना पावस पडलेलो त्या वेळाचेर हांगासर सामकेंच हायटीचें उदक भरिल्लें, पूण त्या वेळार आमी सुद्दां बातमी केल्ली, पूण दुर्दैव अशें की आमचें जें PWD डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट हांगासर लक्षच दिना आनी हांगासरल्या तांकां कांय पडोनूच गेल्लें ना काय कितें, अशा तरेचें सिच्युएशन आसा। हाका खंय एक सोल्युशन आसा। हांगा जें उदक जें रस्त्यार येता ताका सायडींतल्यान उडोवपा खातीर एक स्पेशल मूस आसा पोर्तुगीज टायमाची, पूण तिवूय रिपेर करना आनी तें उदक खंय तातूंतल्यान डायवर्ट करना आनी ताकाच लागून हो जो प्रॉब्लेम आसा तो नॅचरल न्हू, जाल्यार एक प्रकारे डिपार्टमेंटान किंवा गव्हर्मेंटान हांगा लक्ष घालूं नाशिल्ल्यान मॅनमेड पद्दतीन तयार केल्लो प्रॉब्लेम काय कितें अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। प्रॉब्लेम कितें हिंगा? प्रॉब्लेम कितें ऑलरेडी युटीशन मूस आसा, उदक मुशीपणाचें घालपा तें पळय रडान येता, पूण त्या सायडीच्यान डायवर्ट केल्यार जाल्लें उदक फक्त हें आतां सगळें ऑलरेडी मूस आहा न्ही, पूण तें काय करपा जातालें। हें पंचालें लक्ष ना, आमच्या आमदारालें लक्ष ना, कितें म्हूण कांय ना। डबल इंजीन सरकार न्ही म्हणटा वयल्यान, हेच डबल इंजीन सरकार आलें। हें पळय उदक सगळें पळय रस्त्या वयल्यान वता सामकें कितलो लोक तरी पडला आसतलो, कळ्ळें तुका? काय ना गाडी वचना रे, उदक सगळें सायलेन्सरा लागता न्हू। आनी म्हाका सांग, हे जे रस्त्यार उदक येता पळय कितली लांब रस्त्यार पर्यंत उरता उदक? सुमारा एक 100 मिटराचे पुराय रस्त्यार वयता तें, पुराय हावी लागता मेरच। ओके, एक सोल्युशन कितें म्हणलें तुवें? सोल्युशन मेळ्ळें पळय हिंगा डायवर्ट करपा मेळटा। मूस आहा ऑलरेडी, दाखयता तूं मुद्दम करून। ओके, थंयसान दाखय। कळ्ळें तुका? हें पळय ही मूस आसा, कळ्ळें तुका? उदक युटीशन घालपा मेळटा, पूण घालपा लक्ष कोणालें ना। पूण त्या सायडीच्यान डायवर्ट करपा मेळटा तें, पूण कितें म्हाका कांय कळना हें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।